येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. प्रादेशीक आराखडो 2021 सुधारणा हाडून तांची व्याख्या करपा खातीर नगर नियोजन, जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम कायदो 2008 करता दुरुस्ती. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेचे दुरुस्ती आड चलपी विरोधाचेर राजाव. भाड्यान दवरिल्ल्या लोकांची करात तपासणी. बेकायदेशीर राबितो करून राविल्ले कांय बांगलादेशी नागरिकांक धांवडायल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याची विनवणी. फुडल्या 5 दिसां खातीर गोंयच्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हालींच एटीएस आनी गोंय पुलिसांनी गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशी नागरिकांक स्क्रॅप यार्डांतल्यान आनी हेर वसणुकेंतल्यान अटक केला. तशेंच राज्यांत वाडटे गुन्यांव आनी हेर बेकायदेशीर गजालींचेर आळाबंद हाडपा खातीर भाड्यान रावपी लोकांची पुलीस पडताळणी करची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयच्या लोकांक मारला. पळयात. हालींच कागदपत्रां नासतना राज्यांत रावपी विसा वयर मूळ बांगलादेशी लोकांक परतून बांगलादेशांत धांवडायल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच गोंयकारांनी आपली घरां भाड्याक दिवचे पयलीं भाड्याक रावपी लोकांच्या कागदपत्रांची पुलीस पडताळणी करची पडटली अशेंय ताणें सांगलें. तशें करूंक ना जाल्यार भाडेकार आनी घर धनियांचेर दोगांचेरय कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. आयकात. बिल आमी गोंय विधानसभेत पास केल्या उपरांत फाटल्या दिसाच्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्लें आनी ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन करता आसतना आमकां दिसून आयलें की कितलेशेच लोक जेंच्या कडेन एड्रेसीस म्हणजे देशांतले एड्रेसीस ना हें म्हणपाक काय हरकत ना आनी अशा पद्दतीन इल्लिगली स्क्रॅप यार्ड आसतले किंवा इल्लिगल बिजनेसीसांनी इन्वॉल्व लोकांगेर रूम घेवन लोक रावता. हांव लोकांक आव्हान करता, तुमी रुमांक दवरता आसतना व्हेरीफाय करात मनीस आयिल्लो खंयचो आयला आनी कित्याक आयला, तो कितें धंदो करता तो. कारण आजकाल जी चोरी जाता, आजकाल ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे इल्लिगल एक्टिविटीज आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आमी म्हणटा की कायदे मोडून वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करता ह्या अशा पद्दतीचे लोक रावता. त्या खातीर आपल्या कडेन जर भाडेकरू दवरपाचो आसा जाल्यार पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या कडल्यान घेयात. पुलिसा कडल्यान व्हेरिफिकेशन घेतल्या उपरांतूच भाडेकरू दवरात, ना जाल्यार दवरूं नाकात. 20 पेक्षा चड जाण बांगलादेशीक अरेस्ट केल्या आनी आमच्या उरलेल्यांकूय बी सोदप सुरू आसा. समेस्त गोंयकारांनी तांकां पुलिसांक सहकार्य करचें. अशे लोक कोण आहा तांकां अरेस्ट केले वयतले आनी तांकां ऑलरेडी बांगलादेशाक आमी परत एकदा डिपोर्ट करतले. आमची पुलीस टीम प्लस नॉर्थ आनी साऊथ गोवा सगळे एसपी आसतले, एएनसी आसतले, पुलीस आसतले, क्रायम आसतले, सगळे खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर कामाक लागल्या आनी कोणाकूच अशा पद्दतीचा जो इल्लिगल स्टे हो गोंयांत करपाक दिवचे ना. सर ते व्हेरिफिकेशन तेंचे जावन आशिल्लें न्हू, पुलीस व्हेरिफिकेशन जावन जे कोण धरल्या तांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन म्हणजे केन्नाच जावंक नाशिल्लें. ऑफकोर्स तांकां तेतूंतल्यान तांच्यांनी कित्याक दवरलेले, केन्ना दवरलेले तांकां खबर आसलें काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां सुरू जातले. म्हणून हांवें म्हटलां आपल्या घरान दवरच्या पयलीं व्हेरीफाय करून त्याच्या कडेन पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट आसा काय ना हें पळोवनूच दवरचो. आधार कार्ड ही प्रायव्हेट एजन्सी कडेन दिल्ले असल्या कारणान एकदा आधार कार्ड करपाचो म्हाज्याय लक्षान आयला की आधार कार्ड कोणूय वचून करता. ऑलरेडी त्या बाबतींत हांवें होम मिनिस्ट्रीकूय इन्फॉर्म केला. हे जे रावल्या ते बी जे आहा तेंचो आतां जो आमकां रिपोर्ट आयला तो होम मिनिस्ट्री खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडून दिल्लो आहा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. आयतारा सावड्डे जाल्ले ग्रामसभेचे बसकेत व्हडलो वाद जालो. सावड्डे वाठारांत 2 नव्या इमारतींचें बांदकाम चालू आसा, जाका लागून थंयचो पारंपारीक रस्तो आडावन उरतलो अशें थळाव्या लोकांचें मत आसा आनी हेच वादाचें मुखेल कारण आशिल्लें. बरोच वाद जाले उपरांत हे बसकेचें नियंत्रण दवरपा खातीर व्हड प्रमाणात पुलीस दळूय आपयले. पळयात पुराय बातमी. ग्रामपंचायतीची आज ग्रामसभा आशिल्ली आनी ती कांय कारणां लागून तहकूब करपाक लागली. सावड्डे बागवाडा हांगा एक 2 बिल्डींग येता आनी त्यो बिल्डिंगेक कांय लोक विरोध करता की तांचे थंय पारंपारीक वाट आसले कारणान आनी ते कांय देवाची आमी पुजा करता. त्या खातीर जो बांदपी आसा तो
बिल्डर आसा ताजे आनी त्या गांवचे काही लोकांचे आज थंय बाचाबाची जाली आनी पोलीस वचून हाडपा पडले आनी पोलीस हाडटकीर जेन्ना बोवाळ वाडपा लागलो तेन्ना 2 ग्रुप जाले. एक बिल्डिंगेचे विरोध बिल्डिंग नाका अशें म्हणून आनी दुसरो बिल्डिंग जाय म्हणून अशे दोन्ही विरोधान गट पडले आनी गटां भितर तेन्ना ग्रामसभेक मातसो बोवाळ जालो आनी तांकां पोलीस बंदोबस्त लायलो आनी पोलिसांक पसून जेन्ना कंट्रोला भायर वचपाक दिसली सिच्युएशन तेन्ना पोलिसांनी त्या नंतर सरपंच आसा तिणें ग्रामसभा तहकूब केली आनी तिणें सारकी फुडले आमी जेन्ना लिगल एडवायस घेवन फुडले निर्णय घेतलो की फुडें आमी कितें करपाक शकता. ते सरपंच म्हणपाक की आमच्या टर्नाक तो आमी जे लायसन आसा जे कंस्ट्रक्शन लायसन्स ते आमी दिवना आशिल्ले ते एडमिनिस्ट्रेशन आसतना दितले आनी आमी ते रिवोक करपाक शकता काय ताजेर आमी आनी कितें करपाक शकता हाजेर आपूण कायदेशीर जे लिगल एडवायजर आसा लिगल जे पंचायती लिगल कोण आसा ताजे कडेन एडवायस घेवन मागीर आमी फुडलो निर्णय घेतला. एडमिनिस्ट्रेटर टायमार हो आमी लायसन पास केल्ले आसा. सो आतां ते नंतर आमकां हितून इश्यू जाले की तितून कांय अशें करून रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसात ते प्रॉब्लेमा विशयी आमकां आतां कळ्ळां. सो आमी एम्पिकली सॉल्व करता म्हणून आमी तिचे भितर ट्राय केला पूण तितून आयज आमच्या ग्रामसभे भितर कांयच इश्यू अशे हाडले तेंच्यान दोनी वटेच्यान कांयच डिस्कशनूय जालें कांय जालें ना. सो आमी हो इश्यू कसो आसा आतां मुखार हँडल करतली आनी आमची जी बॉडी मिटींग ठरयतली ती तेचे प्रमाणे वयतली. लिगली एडवायस घेवन वयतली. इन्स्पेक्शन केलां आमी फक्त कितें एज पर लोकल डिमांड आमी इन्स्पेक्शन केलां. एज पर लोकल डिमांड इन्स्पेक्शन केली खरें तितून आमी फक्त पळयलें की खरें तितून एक रोड जाय म्हणून तेंकां पूण एज पर राजेंद्रान तो प्रॉपर्टी घेतली आसा ते तेजेर अवलंबून आसा. सो तो कसो तेंकां रोड प्रोवायड करतलो तो. म्हणजे म्हणणें कितें इन्स्पेक्शनाक कितें आयिल्लें तुमी इन्स्पेक्शन केलें तुमी थंय पळयलें कितें आसा ना तें ओपिनियन तुमचें वचूं जाय हें म्हजें मत. बरोवपी रायटर तूं आशिल्लो न्ही शिक्षीत मनीस न्याय नीती सांगपी तूं आशिल्लो न्ही. आमकां तुमी प्रश्न विचारलो आमकां कितें जाय तें आमी दिलें. 7 फ्लॅट आसपाक हितून म्हाका तितले फ्लॅट येयना 2 बिल्डींग आसात. दुसरे म्हाजी प्रॉपर्टी आसा म्हाजी फूल म्हागेली एकदम क्लियर आसा आनी तितून तांकां रस्तो मागपाक अधिकार कसलोच ना. तांचो रस्तो तेंचे भितर तेंगेलो 89/10 आनी म्हागेलो 89/1A. तेन्ना म्हाका सगळी TCP कडच्यान सगळी क्लियरन्स आसा आनी ते तुमकां हांगसर येवन दडपण हाडटा पळय न्ही ते तेंगेले फॉल्स ते सारकी न्ही आनी तेजेर तुमी एक्शन घेवंक शकनात कारण हो इश्यू फर्दर हे हितून भितर ग्रामसभेक येयना. सेक्शन 6 वाचून पळयात मागीर तेजे फुडले सांग म्हाका आनी तो इश्यू तुमी कसो काडला आमच्या ग्रामपंचायतीक. गोवा 350 प्र सावर्डेकर सावर्डेच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. TCPचे गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कायदो 2008 केल्ली दुरुस्ती प्रादेशीक आराखडो 2021 स्पश्टताय हाडपा खातीर आनी ताची व्याख्या करपा खातीर आसा. हाका लागून शेतकारांक शेतकीय जमनीत घरां बांदपाक मेळटली आनी वेगवेगळ्या जमनीच्या वापरा वरवीं पर्यावरणाची नदर मतींत दवरून वेगवेगळ्या प्रकल्पां वरवीं रोजगार निर्माण जातलो. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या दुरुस्तीक व्हड प्रमाणात जावपी विरोधाचेर स्पश्टीकरण दिला. हे दुरुस्तीक लागून शेतकी जमिनीचे कॉन्क्रिटीकरण करपाक प्रोत्साहन मेळटलें असो आरोप करून विरोधी पक्षांनी समाजातल्या कांय वर्गां मदीं व्हड बोवाळ सुरू आसा. ह्या आरोपांक जाप दितना विश्वजीत राणेन सांगलें की हेर प्रकल्पां प्रमाण ह्या मुद्द्याकय विरोध करपा खातीर विरोध चल्ला. निमाणो निर्णय घेवचे पयलीं हे संबंदी नेमिल्ली उपसमिती हरकत आनी सुचोवण्यो तपासतली. लोक बेश्टेच काचाबूल जातात. दुरुस्तीक विरोध करचे बदला एका विशिश्ट मुद्द्याचेर हरकत दाखल करची असो सल्लो विश्वजीत राणेन लोकांक दिलो. आयकात. हांगा रिजनल प्लॅन 21 आनी जे कितें गोश्टी उल्लेख केल्ले तेका तेन्ना रूल रेग्युलेशन तेणी तेन्ना प्रोविजन करूंक नाशिल्ले. आयज आमी ते दुरुस्ती करपाक म्हणून ते दुरुस्ती ना यू कॅनॉट इवन कॉल दॅट पण आमी ह्यो गोष्टी रूल्स रेग्युलेशनच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिटी हाडपाचो आनी डिफायन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. लोकांक कन्फ्यूज करपाचो प्रयत्न केला गेला आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक निश्चित लोकांनी फायल करपाची गरज आसा आनी ते आमी परत एक्झामीन करून ते बरे सजेशन आसा ते इन्कॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सगळे कडेन आमी पळयता की लोकांक सेटलमेंट लँडची गरज आसा पूण जे शेती करता तांकां एक खंय तरी एडवांटेज तेंचे घर बांदूंक जाय इतर काही गोष्टी करूंक जाय. आयज तुम्ही पळयता की वेगवेगळे तरेचे लँड यूज आसता
लँड युजाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या तरेचे ऍक्टिव्हिटीज डिफायन करपाची गरज आहा. गोंय राज्यात जर आमी प्रगती आनी प्रोग्रेसिव्ह स्टेट म्हणून आमकां फुडें व्हरूंक जाय आनी वेगळ्या तरेचे रोजगाराच्यो संद्यो जर भुरग्यांक तयार करून आमी दिवंक जाय आनी भुरग्यांचे संद्यो जे तांकां गावतले ते वेगळ्या तरेचे प्रोफायलिंग करून दिवंक जाय, तर आमकां वेगळ्या तरेचे विचार आनी वेगळ्या तरेचे लँड युजा खातीर आमी कितें करतले आनी ह्या लँड युजाचो कसो उपयोग जातलो आनी लोकांक कशे उपयोग जातले, आमची ग्रीनरी बी तशी कशी मेंटेन जातली म्हणून आमी इंटरनॅशनल ग्रीन सर्टिफिकेशन बोर्ड म्हणून IGCB म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. 100% ग्रीन. फाल्यां कोणाक दिसता की 15% जर आमी कोणाक खंयच्या तरी प्रोजेक्टाक आमी दिला, पण दॅट मॅन हॅज टू अर्न दोज प्रोजेक्ट्स एंड दोज पॉइंट्स थ्रू द सर्टिफिकेशन मॉडल. ऍट द मोमेंट इट इज ओनली फॉर ऑब्जेक्शन सजेशन जावन ते एक्झामीन करून ते फुडें वयतले. तेजे नंतर ते स्टेअरिंग कमिटीक वयतले. स्टेअरिंग कमिटी जावन मागीर ते नोटिफाय जातले. तोपर्यंत खूब वेळ आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. अनुदानित शाळांची वर्ग क्षमता सोंपपाक लागल्या. सरकार फुडाराक अनुदानित आनी सरकारी दोनूय शाळांचे वर्ग क्षमतायेचेर नदर दवरतले. देखून समतोल तिगून उरता अशें शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. अनुदानित शाळांचे बालरथ सरकारी शाळांतल्यान विद्यार्थ्यांक उखलून अनुदानित शाळांनी दाखल करतात असो आरोप मुख्यमंत्र्यान हाचे पयलीं केल्लो. मुख्यमंत्र्यान आतां आपल्या विधानात आपूण कांयच चुकीचें म्हणूंक ना अशें म्हणलां. पालकांनी आपल्या भुरग्यांक अनुदानित शाळांनी धाडपाचो पुनर्विचार करचो आनी सरकारी शाळा वाचोवपाच्या हेतान शाळा वेवस्थापनान चड विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवचो न्हय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एखाद्या 8-8 स्कुलांत जेका गव्हर्नमेंटूच पगार दिता, बसपाची कॅपॅसिटी 40 आसा, भुरगे भितर घातल्या 55, म्हणजे 15 भुरग्यांक बसोंकूय मेळना पळोवंक वचत जाल्यार. तेच जर सरकारी प्राथमीक शाळेंत उरलेले ते आमच्या बाईचे तेंचेर लक्षय चड उरतलें आनी ती चड टायम दिवपाक शकतले आनी चड बरें शिकोवपाक शकतले. पेरंट्सांनी विचार करपाक जाय आनी मॅनेजमेंटानूय बी अशा पद्दतीन एक्सेस संख्या घेवची न्ही. हाज्या फुडें आमी कंप्लिटली मॉनिटर करतले जेणे करून म्हणजे आमी म्हणटा की समतोल उरपा खातीर समतोल उरप गरजेचो आसा. एका वर्गान एकी कडेन 65 भुरगे आनी एका वर्गान एकी कडेन 5 भुरगे. वॉट इज दीस? प्रायमरी शाळेक बालरथाची गरज नासली थंयसरूच आमी कारण ती 1 किलोमिटराच्या डिस्टन्सार आपली शाळा आसा. म्हजी शाळा स्वच्छ शाळा, म्हाजी शाळा बरी चलोवची हो कन्सेप्ट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केंद्र सरकारान मत्स्य पालना खातीर 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केला. जांचे कडेन जमनी आसात तांच्यांनी हो वेवसाय सुरू करचो. तशेंच 2024 मेरेन उदकास्त्रोत खातें पेडणे आनी मांद्रे मतदारसंघात सादारण 5 ते 10 कोटीची गुंतवणूक करपाक सोदता. उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान घोशणा केल्या. पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकरी संस्थेन अंदू 47वें वर्स मनयलें. ह्या निमतान उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयतालो. माद्र्याचो आमदार जीत आरोलकार आनी संस्थेचे हेर वांगडी हजर आसले. ह्या निमतान मंत्री सुभाष शिरोडकारान शेतकारां विशीं वेगवेगळ्या येवजणे विशीं उलोवप केलें. ते भायर वेगवेगळ्या शेती वेवसायां विशीं विचार करचो तशेंच पेडण्यांतल्या शेतकारांनी ऑर्गेनीक कावंटर तयार करचो असो उलो मंत्र्यान मारलो. जाल्यार आमदार जीत आरोलकारान तरणाट्यांनी शेती वेवसायांत मुखार येवचें असोय उलो मारला. खंयच्या प्रकारची पिकां आमी दिवंक शकतात तांकां आनी ती सगळी चांचणी तांची ऑर्गेनीक करची पडटली. म्हणून म्हणजे तेंचे शेतकरी संघाचा ताका विनंती आसा तुमचो एक ऑर्गेनीक कावंटर तयार चिटकी बिटकी तयार जाता आनी कितें तयार जाता हे ऑर्गेनीक करपाची तयारी करात आनी ऑर्गेनीक कावंटर तुमचो आसपाक जाय. आनी असो आमकां जाय की मोबायल ऍपराचे जे दर वर्साक 10 लाख 20 लाख 30 लाख टुरिस्ट येतले ते टुरिस्टांचो फायदो आमी घेवपाक पळोवपाक जाय. सगळे निवडून येयल्यात तुमी आमकां कावन्सिलर म्हणून जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून पंचायत म्हणून मेंबर आसले सरपंच म्हणून आसले जाय आनी कॉर्पोरेट्सा विनंती आसा रस्ते बांदपाचे उदक बांदपाचे लायट बांदपाचे काम 5 दीस करात. 2 दीस हे शेती खातीर विचार करपाचें काम करात. शेती खातीर नवीन नवीन कितें हाडूंक शकतले कशा प्रकारची पीक काडलें की आमचें उत्पन्न जें आसा पळय लक्षात घ्या. नरेंद्र मोदीच्या मुद्दा पयलीं आत्मनिर्भर भारत पूण आत्मनिर्भर जातलें जर जाय जाल्यार आत्मनिर्भर जाय जाल्यार आमचे प्रयत्न जे आसा पळय ते आमी डबल करपाक जाय. फिशिकल्चरच्या मुद्दा पयलीं मत्स्य संपदा तुमचे दर्याचें जग आसा. मत्स्य संपदा म्हणटा पयलीं ते केंद्र सरकारा कडेन 1 लाख कोटी रुपया आसा. लक्षात घ्या 1 लाख कोटी आसा. तांचे तरणारे भुरगे आसून ताचे कडेन जमीन आसा तांणी थंय ल्हानशी टाकी बांदून थंय तरेतरेचें नुस्तें जें आसा पळय इवन चड सारलेलें नुस्तें आसा पळय तें थंय टाकयेन तयार करपाक जाता. शेतकाऱ्या खातीर ताच्या येवपी इरिगेशन सिस्टम जाय.
हे सगळे जे आसा पळय न्ही हे WRD डिपार्टमेंट दिवंक शकता आणि आमचे मुख्यमंत्री जे आसात तांणी हो संगम सादिल्लो आसा लक्षात घ्या. सुभाष चंद्र कडेन सहकार खातें दिलां आनी WRD दिलां त्या घरा कडेन बसपाक न्ही म्हज्या फक्त शिरोडे मतदारसंघात पळोवपाक लागून न्ही आख्ख्या गोंयभर ही दोन्ही डिपार्टमेंट जे आसात ताचें काम कशें बरें जातलें आनी म्हजी विनंती आसा डिसेंबराक जेन्ना तुमी पिकावळ घेतले जे जाग्यार उदक चड ना हे भात जे आसा पळय न्ही हे भाताचे रोप आसा ते जवळ इतले उंच जाता ल्हान न्ही आनी त्यामुळे ताच्या मुळात उदक उरपाक जाय. म्हजी विनंती आसा काही शेतकरी 5,000, 6,000, 7,000 जमीन आसा ताणें फक्त 500 मिटर किंवा 1,000 मिटर हे ब्लॅक रायस रोवपाचे म्हणून काम करचे. लक्षात घ्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती करता आसतात म्हजी विनंती WRD डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत आलोचना सांगता. WRD डिपार्टमेंटात कितें जाय पळय न्ही हांव मुखाल्ल्या 5 वर्स 2 वर्सां 22 ते 23 आनी 24 पर्यंत साधारणशे 5 कोटीचे 5 ते 10 कोटी येतात हे मतदारसंघात कोण पळयता त्या मतदारसंघात कोण पळयता दोन्ही मतदारसंघ मांद्रे आनी पेडणे डिमांड आसा आनी ते आमचे हे म्हणटा अळसाणे म्हणटा पळय न्ही हांव पळय साधारणशे 8 दिसा 15 दिसा पळय न्ही आमचे डायरेक्टर कडेन उलयतालो मुखाल्ल्या कांय तेंपाक मुखाल्ल्या 2 म्हयन्यात 3 म्हयन्यात 4 म्हयन्यात जे तुमचे अळसाणे आसा पळय न्ही ते अळसाणे रेशन कार्डाचेर सरकार दिवपाची शक्यता आसा. पण अळसाणे आमकां महाराष्ट्राचे हाडपाक नाका अळसाणे आमकां कर्नाटकावरून हाडपाक नाका. अळसाणे आमी लोकां कितले रोयतात कितली पीक काडटात तिगे म्हापशा आसूं पेडणे आसूं कितली पीक काडटात तितली सगळी पीक सरकार घेवंक शकतलो. कित्याक कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट म्हळ्यार वेगळे प्रकारचे बारीकशे ल्हानशे असो विचार करता. पूण अमित शहानी आपल्या कडेन डिपार्टमेंट मागून घेतले की होम मिनिस्ट्री बरोबर दिता जर जाय आपल्या कॉर्पोरेशन दी म्हणून. पयलींची मिटींग जाली त्या मिटींगेत ताणें सांगलां की 3 लाख नवीन सोसायटीज तयार जावपाक जाय अख्ख्या देशभर. आमच्या गोंयांत जवळ 100 ते 200 जावपाक जाय. तुमच्या पेडणे वाड्यात ज्या जाग्यार गांवांत सोसायटी ना ते सोसायटी स्थापन करा. आमच्या पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीक एक रिक्वेस्ट आहा की ते शेतकऱ्यांक प्रमोट करतातच पूण प्रत्येक गांवांनी आयज सगळे भुरगे यंगस्टर्स आहात ते कितें चिंतात आमकां सरकारी नोकऱ्यो जाय आनी आमच्या ऑफिसांनी लायन लागता सरकारी नोकऱ्या आनी वेवसाया कडेन कोण लक्ष दिना आनी शेती आहा ते शेती कडेन आयज न्यू जनरेशन आमचे आहा ते खंय तरी तेंची मिस्टेक न्हू आमी आमचे पेरंट्स म्हणजे तुमी पेरंट्स आसता आवय बापूय आहा ते कितें करतात भुरग्यांक शिकयतात शिकप बेगीन बरी शिकात नाजाल्यार खंय तरी नोकरी बरी मेळची ना हे आमीच तेंच्या तकलेन घालतात. आमी जर ल्हान आसतना पासून जर तांकां आमी जर शेती विशयी जर तांकां एंटायर नॉलेज दी प्रत्येक गांवांत वचून ल्हान एक कॅम्प करीत तेका लागून तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हाजी जितली म्हाजे कडल्यान तुमकां सपोर्ट जाय म्हाज्या मतदारसंघात डेफिनेटली प्रत्येक गांवांत एक दीस आमी बसया प्लॅन चॉक आउट करूया आनी एवरी इयर प्रत्येक गांवांनी जे स्कूल्स आसात त्या भुरग्यांक घेवन शेती विशयी सगळी म्हायती दिवया. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 5 दिसांक कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस झडटलो जाल्यार कांय वाठारांनी फांतोडेर हलको दव आनी धुके पळोवपाक मेळटले. ह्या सप्तकांत हवामानाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी दर्यादेग वाठारांत अशांत हवामानाक लागून बोट धन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. हवामान खात्याच्या ताजे म्हायती प्रमाण फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत हलको ते मध्यम पावस झडटलो जाल्यार फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दव आनी धुके अणभवपाक मेळटले. हवामानाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी बोट धन्यांक दर्यांत देंवतना काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. कांय वाठारांनी हलको पावस फांतोडेर कांय वाठारांनी दव धुकें बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.